मोगाच्यानो आज आमी सायबिनेच्या लदिनेंतलो भोव नितळी भोव निस्कळंती आनी कथनांतले माये म्हणलो उलो नियाळ करया. आधुनीक समाजांत नितळ निर्मळपण आनी निस्कळपण हांचें म्हत्व उणें जावन येता तें आमी देखून आसांव पळयोवन आसांव. संपर्क माध्यमां आनी मनशाची साल आनी मनशाची जिणे रीत पळयतना हें आमकां स्पश्ट उगडापें जाता. संवसारी आकर्शण सोडून येतना लैंगीक सडिळाई सोडूनच येता. मनशाक वायट आदारूंक आनी पातकाक वडोवंक सबार ताळण्यो आसात आनी मनीस हाका सुलभायेन बली जाता. लैंगीक सडिळायेच्या संवसारांत नितळ उरोवंक आनी निस्कळपण सांबाळूंक तितलें कांय सुलभायेचें न्हय. मोग आनी लैंगीक करणी एकाच मापान देखतना खाजाऱ्यांक आनी आंकवाऱ्यांक नितळ आनी निर्मळ आनी निस्कळ जावन उरोवंक कश्ट. सैतान मनशाक नाडतना नितळ आनी निर्मळ म्हणलें शेगून मनीस होगडायता. पूण आमकां हर एकल्याक आसा एक आदर्श, तें सर्गींच्या आवयचें. कुडीन काळजान आनी चिंतनान सदांच मोरी नितळ आनी निर्मळ. ती खताबीन मोरी भोव नितळ म्हणटना ती संवसाराच्या आकर्शणांतावन पयस रावली आनी देवा कितें मानता तें करूंक शकली. मोरी भोव निस्कळवंत कित्याक म्हळ्यार मोरयेच्या की चड निस्कळ सांत सांतीन दुसरीं कोणी आसची नात. मोरयेक दैवीक आवयपणाचें आपोवन येतना ती गबारली. हें कशें जावचें, हांव आजुनी आंकवार. आवय जाताना आंकवार कशें उरचें म्हणून तिका समजनातल्या वेळार देवदूतान तिका म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली, देखून तुजे तावन जल्मच्याक देवाचो पूत म्हणटले. मोरी आपलें निस्कळपण सांबाळच्यांत जागृत आसली. संवसाराच्या वडण्यांक वापुरबायचो शेगून विबाड जायत म्हणून ती जाणा आसली. त्या काळाच्यो आंकवारी आवय जावंक लग्न जाताना मोरी पवित्र आत्म्यान गर्भे सावच्याक झुजे लागीं ती लग्न जाली. संवसारी सक्तेतावन तिचें आंकवारपण सांबाळच्यांत झुजे तिचो खरो राखवाली जालो. मोरी कुडीच्या वायट वडण्यांतावन आनी ताळण्यांतावन विंगड रावली आनी आपल्या काळजाच्या बोगनांची तिणें भोव चड जागृतकाय केली. मोरी निस्कळपणाच्या आत्म्याक चड मोगाची. ती तांकां राखता आनी तांच्या मागण्यांक स्पंदन करता. जुवांक आपलोच पूत म्हणून घेतना तिणें ताचें रक्षण केल्लें आनी ती आदर्श जावंक पावली. मोरी माई तिचो मोग आनी बरेंपण सगळ्यांक वांटता तरी सर्व युवा जनांक निस्कळपणा विरोध झुजोवंक विशेश मजत दिता. मागया. निस्कळंती माये, म्हजी कूड आनी म्हजो आत्मो पवित्रपणी राख. निस्कळपण सांबाळच्यान वायट सांगात सांडूंक आनी पातकाचे संदर्भ सुकोवंक तूं म्हाका आदर्श जा. म्हाका दिसपडटें ताळणी येताना तुजी मजत म्हाका लाभय. देवाची खालतेपणी सेवा करूंक म्हाका नितळ आनी निर्मळ दवर. भाग्यवंती मोरये देवाच्या माये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसावण्याक आमी फावो जावचे खातीर.
सीता